सगळ्यांक नमस्कार। आज आम्ही हांगा सगळे उठाचे ऑफिस बेरर आसात। सगळ्यांचे नांव घेना गोयचे आसा, दुर्गादास आसा, विश्वास झाडे आसा, गोविंद शेळकर आसा, रवींद्र विवेक आसा, अनिल गांवकर, श्रीकांत कलाकारांचे सगळे लिडर आसात। तुमकां खबर आसा की आमी गेल्ले 2-3 म्हयने पयलीं 13 ऑगस्ट हो आमी एक तारीख निश्चित केल्ली की उठाचे मार्फत आमी एक महामेळावो पणजे आझाद मैदानाचेर करपाचो आसलो। आमी सगळ्यांक ह्या खातीर वाडे जे आमचे वाडे आसात गोंयाक 10 तालुक्यांत, त्या सगळ्या वाड्याचेर आमच्या सगळ्या लिडरांनी, आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी रातीचो दीस करून मिटिंग आयोजीत केल्या, आजूय सुद्दां चालू आसा। आणि म्हणून जेन्ना आमकां कळ्ळें, काल आमी माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची सुद्दां भेट घेवन आमची ह्या तयारीची तांकां म्हायती दिल्ली, पूण अकस्मात 5:30 वरांचेर आमकां आमच्या हाताक एक पत्रक पावलें की आझाद मैदानाचे कांय कारणास्तव आमकां ही मिटींग घेवपाक शक्य जायना। आनी म्हणून आमी आमचे सगळे लिडर आसात ते राती फोंड्या बसले, कांय लिडर पावले नासले। आज आमी ह्या गणपतीच्या हॉलांत बसून तेजे सविस्तर चर्चा जाल्ली आसा आनी हो कार्यक्रम 13 तारखेचो हो जावपाक जायच अशें सगळ्यांचें म्हणणें पडलें, कारण तयारी खूब केल्ली आसा आमी। आनी उठाची आयडेंटिटी म्हळ्यार लोकांक जो दिल्लो शब्द आसा त्या ठरल्या प्रमाणे आतां पर्यंत आमी आमचे सगळे एक्टिविटीज केल्ले आसात आनी म्हणून ही जावची हो सगळ्यांचो आग्रह आसलो। आनी म्हणून आमी जेन्ना आझाद मैदानाचो वेन्यू आमकां मेळना म्हणून आमी ताबडतोब हांगा राती येवन आयडेंटिफाय केलें की फोंड्याक म्हार्दोळ हांगा एक क्रांती मैदान आसा आनी फाल्यांचो 13 तारखेचो ठरल्या प्रमाणे 3 वरां साकून क्रांती मैदान म्हार्दोळ हांगा हो आमचो जो आमचे एकत्र आमचे जे सॉलिडारिटी म्हणटात, आमची युनिटी आसा हें दाखोवपा खातीर आनी तें सरकारान नोटिफिकेशन काडलें आसा जो 1 वर्स पर्यंत 13 ऑगस्ट 2025 साकून जे पेंडींग आसलें। आमी ह्या वेळार पयले फेजीचे जे गव्हर्मेंटाचें अभिनंदन करतात, पूण अजुनूय त्या संबंदी आनीक 2 फेजी उरले आसात। म्हणजे इलेक्शन कमिशन डिलिमिटेशन जे कमिशन आसा हेजे पर्यंत फायनल आमकां जे इम्प्लिमेंटेशन पार्ट आसा तो जावपाकूच जायो। आनी म्हणून आग्रहाची आमची भुमिका मांडपा खातीर 2027 आमकां हें रिजर्वेशन गोंयचे 4 मतदारसंघां लागू जावपाकूच जाय आनी त्या संबंधी जो प्रोसेस आसा तो जाता तितले पयलीं म्हळ्यार माननीय मुख्यमंत्री सांगलें आपूण 2 ते 2.5 म्हयने, कारण टायम इज रनिंग, टायम फास्ट, कदाचित 6-7 म्हयने इलेक्शनाक उरले कडेन आसात। आनी म्हणून आमच्या तकल्यांक आसा हें जाता तितले बेगीन, कारण ऑलरेडी 4 इलेक्शन आमकां चुकले आसात, 2007, 2012, 2017 आनी 2022 अशी जावची न्ही। आनी म्हणून सरकाराचें सुद्दां दिसचें की ह्या लोकांक दिवपाक जाय हेजी जाणीव करपा खातीर आमचो ठरल्या प्रमाणे 13 ऑगस्ट 2026 हो दीस पडटा ब्रेस्तार, जागा आसा, वेन्यू आसा, क्रांती मैदान म्हार्दोळ फोंडा हांगा गोंयच्या तमाम आमच्या ह्या सिस्टमा आसले मिटींग घेताले, युवा वर्ग, महिला वर्ग, सगळे आमचे एसटी बांदव, गोंयचे सगळे एसटी बांदवांक आमी उलो मारतात। एक आमी पिसफूल असो हो आमचो गेट टुगेदर आसा, ताका महामेळावो म्हणपा जाता। तांकां आमचे युनिटीचो एक युनिटीचो संदेश गोंयभर दिवचो आनी 2 म्हयन्या भितर हो जो उरलेलो प्रोसेस आसा रिजर्वेशना संबंधी तो जावचो हेजे खातीर हे लार्ज गॅदरींग आमी करतात आनी सगळ्यांनी दखल घेतली आसा की हांगा सगळे वेवस्थीत सुरळीत पार पडपाचें आसा। आनी शक्यतो आमी सादारण 6 वरांचे पयलीं जो कोण आमचे ह्या महामेळावा येतलो, ह्या गॅदरिंगाक येतलो, हें पळोवपाक येतलो, जे आमचे उत्सुकतेन जे आमचे सगळे आमचे कार्यकर्ते कामाक लागले ते परत एकदां वेवस्थीत आपल्याला घरा कडेन पावतले हेजी आमी सगळ्या ऑर्गनायझींग कमिटीन तेजी काळजी घेतली आसा। लोकां कडेन मागतात आमी कोणाचे कांय डिस्टर्ब करपाक येनात। आमचे अधिकार जे आसा घटनेनुसार जे अधिकार आसात बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेनुसार आसात जे आज पर्यंत गोंयांक लागू जाल्ले नात, हेजे खातीर खूब अशे
सॅक्रिफायस जाल्ले आसा, बलिदान जाल्लें आसा, जेल जाल्लें आसा, खूब अशें आमकां कश्ट भोगचे पडलात आनी म्हणून हें आमचो जेका म्हणटा युनिटीचें दर्शन ह्या क्रांती मैदानाचेर जातलें आनी हेतूंतल्यान ही रिजर्वेशनाची क्रांती जातली आनी मेळटली अशी आमी ह्या मंगेश ह्यांचे जे दैवत आसा तांचे कडेन आनी म्हाळसा हांचे कडेन प्रार्थना करतात की आमकां हें जावचें. ना तो सगळो जाल्लो पण कितें आसा गव्हर्मेंटाक खंयच्या गोश्टीची प्रायोरिटी समजा आसा ते गव्हर्मेंटाक ते कॅन्सल करपाक शकता. आमी पळयलो अभ्यास केलो सो मांडवा मेळ्ळे साधारण कितली उपस्थिती आसतली आमी साधारण उपस्थित भरगच्च आसतले. आमचे उठाचे कार्यक्रम तूं पळयले कडेन आसा किंवा जे आमचे संघटनेन उलो मारलो ज्या तरेन जी आमची चळवळ सामके गांवा पर्यंत पाविल्ली आसा साधारण आमचे जे टार्गेटा प्रमाणे ही मिटींग जातली आनी लोक उपस्थित वेवस्थीत हजर आसतले. काल तुमची सीएमा कडेन मिटींग जाली त्या मिटिंगेक कितें अशें ठोस कितें आमी सांगलें? इतलें सांगलें की आमकां आमची मिटींग जातली आनी जे उरलेली 2 फेजी आसा ती जातले बेगीन कर म्हणून आनी ताणें एश्युरन्स दिल्लें आसा की तो जाता तितले बेगीन जाता. त्या संबंधी जो कोण ऑफिसर बी अपॉयंट करपाचो तो सुद्दां जाता तितले बेगीन जातले. 3 ते कितल्या पर्यंत तुमचो साधारण 3.5 ते आमी म्हणल्यार 3 म्हळ्यार बरें पयसुल्ल्यान येतले 3.5 ते अशें तशें 5.5 काबार कितें असो वेगळो कितें प्रोग्राम जावं काय फक्त भाशणां बिशणां कितें आसतलें? स्पिचीस आसतले आनी एकट्यान येवप आनी युनिटी दाखोवप हेंच ना तशें काय. एक स्पश्ट करता तुमकां की 13 तारीख कित्याक ती 13 ऑगस्ट ही कित्याक कारण हे आमकां एस टी रिजर्वेशन जो दिवपाचो जो एक्ट जो आसा कायदो जो आसा तो गेल्या वर्सा 2025 13 तारखेर पास जालो. ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें आनी हे 1 वर्सा भितर जे तरेन तो सगळो एक्सपर्टायट जाल्लो आनी शेवटची जी हें आसली डेट ऑफ अपॉयंटमेंट म्हणजे हांकां निर्देश दिवपाची कोणाक इलेक्शन कमिशनाक तितके 4 वयचे उरिल्ले. सो आतां ही जी चळवळ जी आतां आमी सुरू केली कित्या खातीर केली की इतके म्हयने जाले आतां 11 म्हयने जाले हे 4 वयचे हे ना म्हणटकच हांगासर आमकां उठाव केल्या शिवाय कांयच मेळना न्ही. उठाव केल्या शिवाय कांयच मेळना म्हणून अशें ठरयलें म्हणजे 1 वर्स 13 तारखेर आमी साजरो करून ह्या दिसा सरकाराक तेची आठवण करून दिवपाची. आनी जालें अशें की सरान सांगला त्या प्रमाणे गांवांनी जेन्ना आमी सगळ्यांक वचून त्यो बैठका घेतल्यो लोकांची आमची जागृती केली सरकाराकूय कळ्ळें सरकाराचेर दबाव पडलो आनी त्या प्रमाणे तांच्यांनी डेट ऑफ अपॉयंटमेंट एक करपाची जी आसा इलेक्शन कमिशनान तेणी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान कितें काडलें सांगल्यार हें नोटिफिकेशन काडलें. आतां इतकेंच आतां सरान हें केलां त्या प्रमाणे एकूच हें आसा एक आमच्या संपूर्ण आदिवासी जमातीक आमी एक परतून एकदां आवाहन करता की एक नोंद घ्या की आतां आझाद मैदानाचेर कितें आसतना परवा तो 13 तारखेचो कार्यक्रम आसतना तेच्या बदला तो आसा तो क्रांती मैदान मारदोळाक आसतलो आनी थंय जे कितें हें आसा जे जातले कोणाची भाशणां जातली हें जातलें कांय ते वेवस्थीत नियंत्रीत आसतली इतकेंच आमी हें करता कळ्ळें न्ही. आनी कसले तरेचे थंय अशी तुटफूट आनी कितें कितें कसलें कांय हें आसतना कळ्ळें न्ही स्थान आसतना हें आमी स्पश्ट करता. तुमकां दिसता की 2027 इलेक्शनाक हे रिजर्वेशन तुमकां मेळटलेंच आनी करून घेतलेच आमी करून घेतले म्हणजे घेतलेच नाल्यार हें आंदोलन कित्या खातीर करपाचें आमी हो उठाव आमी कित्या खातीर करपाचो बाय चान्स बी आमी सोदूना नो चान्स कांय ना ते फुडले मागीर परिणाम तेंच्यांनी सरकारूय ट्राय करता जातले 100% जशें आमच्या सिनियरांनी सांगलें पण तेका प्रोसेस खूब आसा न्ही सगळे कांय ना प्रोसेस सगळे मिसगायड करता सांगता एकूच सांगता तुमकां सगळे मिसगायड करता ज्यो कितें डिबेटी जाता आनी कितें आसा न्हू ते तेंचें परसेप्शन ते आमकां काय लागना कळ्ळें न्ही कांयच येना. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.